पेंटिंग किसने किया? उन्होंने भेजा। कौन करता है इसको? काला लगाने वाले हम। ये तुम सब ठीक तरह से करो, नहीं तो पब्लिक आएगा और ये काला करेगा। अरे डॉल्फिन को अच्छा रखना चाहिए ना। साला डॉल्फिन दिखाता है, वो लोग डॉल्फिन मार के लाएंगे कल। हाँ एक्वेरियम इगो प्रोजेक्ट, वो इगो कोणाचो तरी जंय गोंयचे नुस्तेकाराचे फोटो ना, नुस्तें खंयचें भलतें हाडटा आनी दाखयना। हे आमकां विसवण दाखोवंक जातालो, बांगडो दाखोवंक जातालो, वेल्ली दाखोवंक जातालो, तें ना। भलतेंच कितें दाखयना, एक्वेरियम्स केला। कितें नांव घालप? आतां नांव हाडचें पडलें कोण तरी। आमकां पळय तांणी कितें केलां, तांणी मिटींग घेतली। हो प्रोजेक्ट इनिशिएट करपी हांव 2018 आनी कंप्लीट जावंक जाय आशिल्लो 2020। हो प्रोजेक्ट आज आमी 2025 आहा आनी आमचो प्रोजेक्ट आमी घेतिल्लो प्रोजेक्ट कितले पयशांक? 13 कोट्यांक। आवर प्रोजेक्ट वॉज 13 crores। हांचो प्रोजेक्ट 37 crores जालो। आमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक जाय आशिल्लो 2020 आनी सुरवात केलो जानेवारी 2022। आनी कितें डिफरन्स आशिल्लें आमच्या प्रोजेक्टान त्या प्रोजेक्टान की हांगा एक ब्लॉक ए म्हणून, ब्लॉक एन कितें आहा? एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आनी आयस। आनी आयसा खातीर तांणी एक तें ब्लू रिव्होल्युशन म्हळ्यार मत्स्य संपदा योजना ताजे फंड्स आसा। आतां आमकां आयकलां ते भशेन पडलें म्हळ्यार मुखेलमंत्र्यान खंय मिटींग घेतली हें इनॉग्रेट करपाक। मुखेलमंत्र्याक खबर ना हांगा आमदार आहा म्हणून। वो ताजो इगो कितें तरी एफेक्ट जालो आसतलो। तो म्हणटा न्ही इगो, त्या दिसांनी इगो बिगो तो इंग्लीश उतरां वापरता। इगो म्हणटा तें इंग्लीश उतरांचें मुखेलमंत्र्याक कितें खबर आहा तो कोण जाणा। बट समहाव हो प्रोजेक्ट स्टार्ट करपी मनशाक म्हज्या मतदारसंघांत मेजर कॉम्पोनंट जो कितें आशिल्लो ए ब्लॉकाचो वॉज एडमिनिस्ट्रेटीव एंड QCI लॅबोरेटरी। फॉर्मेलिनाचो इशू सेटल करपा खातीर हांगा QCI लॅबोरेटरी येवपाची आसली, फूल फ्लेज लॅब, टेस्टिंग लॅब। आतां इनॉग्रेशन जें जावपाक आसा वो ना तें म्हाका खबर ना आनी म्हाका कांय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना। दिगंबर कामत आनी ट्रेडराचे रिप्रेझेंटेटीव वचून मेळ्ळ्या आनीक तांणी हांवें पेपरार वाचलां, तुमचे सोशल मिडियाचेर पळयलां की 26 तारखेक ते इनॉग्रेट जाता। आज हांगा पावल्यार अशें दिश्टी पडटा की हो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना। स्पेसिफिकली हो ए ब्लॉक म्हणटा तो कंप्लीट ना। आनी ए ब्लॉकान कितें आसपाचें आशिल्लें? PDAचो ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक, फिशरीजाचो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक, कोल्ड स्टोरेज आनी QCI लॅब। आज QCI लॅब म्हणटा हांगा ना। सो फॉर्मेलीन म्हणटा इशू तसोच उरतलो। ते कितें म्हणटले FDA टेस्टिंग करतात। FDA टेस्टिंग करून फॉर्मेलीन उरता हें सगळ्या लोकांक खबर आहा। सो आमी सुरेश प्रभूक तेन्ना हाडून एक फूल एंड फायनल हाका इंटरनॅशनल स्टँडर्डाची टेस्टिंग लॅबोरेटरी घालपाची आशिल्ली। ती लॅबोरेटरी कांय येना। सो हें केलां कितें? हो एक्वेरियम सो दिसता। भायल्यान तांणी जी डॉल्फिन घाल्या, डॉल्फिनाक कांय कोण मानना। ती खंय डॉल्फिन प्रिजर्व करपा खातीर नुस्त्याच्या मार्केटान घाला म्हणून अशें खंय GSIDC म्हणटा अशें हांवें द गोवनान वाचलां। म्हाका हें कळना कसली पिशेपणां म्हणून। वो कोण तो ती नुस्तेकारां पसून ती काडिल्ली पेंटिंगां, ती नुस्तेकारां पसून गोंयकार नुस्तेकार दिसनाशिल्लीं आनी गोंयकार नुस्तेकारां खातीर हें होलसेल मार्केट न्ही। कशें कळटा तें सांगता तुका? हे बंद करो आवाज।
गोंयकार नुस्तेकारां खातीर आनी गोंयकारां खातीर हें मार्केट न्ही, हें क्लियर कट दिसता. कित्या खातीर दिसता? आमी केल्लें की सेपरेट एंट्री आनी एक्झीट, मागकार, रापणकार हांकां आनी गोंयचे धाकटे फिशरमॅना खातीर आनी ट्रेडरां खातीर सेपरेट न्ही. दुसरें आयस जें तांणी प्रोविजन केलां, हें आयसाचें प्रोविजन कित्याक आशिल्लें? हें आयसाचें प्रोविजन आशिल्लें लोकल मनशाक साल्वार जावपाक. म्हळ्यार पयलें जर नुस्तें मारून हाडटा वो आग्नेल कांसावलीचो हाडटा, ताका तें नुस्तें मागीर साऱ्याच्या कोंत्यार दिवचें पडटा. ताका स्टोरेज करपा खातीर ही कोल्ड स्टोरेज आशिल्ली. आतां ही कोल्ड स्टोरेजूच ना हांगा. मागीर हें मार्केट कोणा खातीर? हें मार्केट ट्रेडरां खातीर जालें. सो गोंयकार तो पयलीं ओपिनियन पोलाची एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट करना, मागीर ओपिनियन पोल व्हडलो कांय न्ही म्हणटा, आनी हें मार्केटूय जाता तें गोंयकारा खातीर न्ही. सो हो सरकारच गोंयकारा खातीर न्ही, आनी इगो म्हणटा तो हो इश्यूचो. सो बेजीक आतां तूं कंपेर कर, आमचो प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्लो 2018, कंप्लीट जावपाचो 2020, आनी मिड वे बंद केलो आनी नवें हें प्रोविजनां घालीं. आनी जानेवारी 2022 इलेक्शन स्टार्ट जावचे पयलीं लोकांक दोळ्याक उदक लावपा खातीर प्रोजेक्ट स्टार्ट केला. अजून मेरेन प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना. आतां जानेवारी 2025 जालें, डिसेंबर 2024 हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक जाय आशिल्लो. हय एक जालें. दुसरें म्हणल्यार लिचेट, थंय जर पळयलें जाल्यार जे भशेन ती घाण आहा तातूंत खावपाची वस्त ट्रेडींग जाता. हें पळोवप म्हणल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांचें नशीब फुटकें. आनी म्हाका दिसता हे नुस्तें हांगाचें खायनात, हांकां नुस्तें कोण तरी हाडून दिता आसतलो आनी कितें आसतलें, वो ते शाकाहारी आसतले. नुस्तें अशें कोण खावंक हें म्हाका दिसता खावंक शकना. आमच्या वेळार बिट्स पिलांनीक आमी प्रोविजन केल्लें फॉर वेस्ट ट्रिटमेंट. बिट्स पिलांनी आयडिया कोणाची आशिल्ली? संदीप चोडणेकाराचीच आशिल्ली, GSID जो आहा तो. आनी बिट्स पिलांनी म्हणटा इज अ प्रिमियर टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट बेस्ड इन गोवा. दे वर सपोज टू ट्रीट दॅट थिंग. आमचो कॉस्ट कितलो आसलो? 13 कोटी. आमचो कॉस्ट कितलो आसलो? 37 crores. 3 पटीन जालो. 13 3 39, ऑलमोस्ट 3 पटीन जालो. कोल्ड स्टोरेजाचें प्रोविजन घालपाचें आशिल्लें, घालूंक ना. सेपरेट एंट्री आनी एक्झीट आशिल्ली गोंयकारां खातीर आनी ट्रेडरां खातीर, ही केल्या ना. सो हांगा घुसपागोंदळ जातलोच, केओस म्हणटा तो जातलोच. फॉर्मेलीन मेन इश्यू म्हणटा फॉर्मेलीन. म्हजे वेळार फॉर्मेलीन म्हणून इतलो बोवाळ जालो. आतां फॉर्मेलीन ना म्हणून कित्या वयल्यान सांगता तूं? आनी तें टेस्टींग कोण करतलो? म्हजो बापूय करतलो? हांगा खंय आहा तांचे लॅबॉरेटरी? वेर इज द प्रोविजन फॉर दॅट लॅबॉरेटरी? हें सगळें उलयताले की आमी प्रोविजन केलां म्हणून. खंय जातलें? वेर इज दॅट A ब्लॉक कमींग? तो A ब्लॉक करतलो जाल्यार दे वील हॅव टू शिफ्ट. शिफ्टींग करपाक आमी तांकां जागो दिल्लो. 2 कोटी रुपयांचें हें घालचें पडटालें, कितें तें आस्पाल्ट. आमी जागोय करून दिल्लो तांकां. 2 कोटी रुपयांक हे पातीशेर जाले, पूण मोडटा कितले? 37 crores फॉर ए इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट. आतां हे इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाक हांकां सेंट्रल ग्रांट पळय मेळचें ना. कित्याक ग्रांट कित्याक मेळटा? फॉर कोल्ड स्टोरेज. बेसिकली वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दीस प्रोजेक्ट एंड दॅट प्रोजेक्ट? इज द कोल्ड स्टोरेज. आतां कोल्ड स्टोरेजूच ना आनी हो प्रोजेक्ट जर तुमी सेंट्रल फंडांच्यान हाडला, सेंट्रल फंड म्हणटाले तुमी खंय हें केलां? वेर इज द कोल्ड स्टोरेज? वेर इज द A ब्लॉक? वेर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक? वेर इज द QCI टेस्टिंग लॅबॉरेटरी? हें कांय ना हांचें. सो म्हाका म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा की हें मार्केट भायल्या खातीर केल्लें आहा, गोंयकारां खातीर न्ही. हातूंत एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जातलें. डायरेक्ट डिस्चार्ज इज गोईंग इन द रिवर. आमी म्हणटात रिवर रिजुविनेशन. नाल्ल बील फोडिल्ले आनी कितें म्हणल्यार साळ नदी आमी प्युरिफाय करतले म्हणून. ती साळ नदी बी सगळी आतां आनी हाजेर उदक सोडना. डायरेक्ट व्हरून तें कितें तें राम तेरी साल मेळ्ळी म्हणून तशें गंगा न्ही ती आतां सालाचेच उलयता आमी. म्हणटकच हो इश्यू आहा. आनी तिसरें म्हणल्यार मेन फॉर्मेलीन वीच हॅज नॉट बीन रिड्रेस्ड. सो म्हजो चार्ज असो आहा की हें मार्केट गोंयकारां खातीर न्हीच. हो सरकाराक गोंयकारांचें पडूंक ना. सरकार कितें तरी करूंक सोदता आनी रिपब्लीक डे आनीक मार्केट इनॉग्रेशन करपाक कांयच सगळत ना, कसलीच रिलेशन ना. रिपब्लीक इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. होलसेल मार्केट इज नथींग टू डू विथ कॉन्स्टिट्यूशन. सो सुशेगाद इनॉग्रेट करा, कंप्लीट करून करा इन एंटायरिटी. तुमकां जर शिफ्ट करूंक जाय आनी खंय वचूंक जाय तेंय आमी तुमकां करून दिता. फाल्यां म्हणनाका की ना आमकां सेंटरान पास केलें ना, कित्याक आमच्यान बांदूंक जालें ना. बांदूंक जालें ना जाल्यार तोच टेंडर कित्याक पास केलो ना?
कित्याक थंय कोणें पयशे खावंक मेळूंक ना. हांवें 1 रुपया कोणाचो खावंक नाशिल्लो. आमकां नवे पयशे खावपाचें प्रोविजन करूंक जाय आसलें. 13 कोटीचें काम 37 क्रोर्साक केलां. तेंच काम जें आमी करूंक सोदताले तेंच इनॉग्रेट करूंक सोदता ते आतां, वीच इज नॉट गोइंग टू हॅव प्लस विथ बिगर कन्फ्युजन सगळ्यांक एक हाडून. आनी आमी कितें केल्लें, आमी ते आग्नेलाक आपयल्लो, आमी ते मागकारांक आपयल्ले, आमी बारीक रांपोणकारांक आपयल्ले. तांकां सांगिल्लें तुमकां आमी एक सेपरेट प्रोविजन दितले, एंट्री आनी एक्झीट सेपरेट. आतां हे जे ट्रेडर आहा ते कोल्ड स्टोरेज घेवन येता, तांकां कोल्ड स्टोरेज कित्याक जाय? तांकां तांचें काम जालें मरे हातूनच. आय एम नॉट सेईंग दॅट हें केलां तें फक्त एक सेक्शनाक म्हणून, पूण दिसता की गोंयकारां खातीर हें मार्केट करूंक ना. आनी जे कलर मारला हो कलर क्लियर कट एक्वेरियमाचो कलर, ताका आर्टिस्टीक एस्थेटीक हेंच ना. कोणें केलां काय म्हणून त्यो बायल्यो पसून ज्यो केल्ल्यो आतां आहा काय दिश्टी पडनाशिल्ल्यो त्यो पसून गोंयच्यो अश्यो दिसत ना म्हाका. आं त्यो खंयच्यो त्यो हय ते कितें तें खंयची तरी हाडल्या खंयच्या म्हाका खंयची ती कळना. आनी तीच लोक आतां चड दिसता ह्या दिसांनी मार्केटान, ती दिसता आमकां. म्हळ्यार ट्रेडिशनल गोवन फिशरमॅन आनी गोंयकान एक नुस्तेकार बायल म्हळ्यार ती कोण ती ह्या दिसांनी बिचाचेर दिसतात पळय, रशियन उलयता, जर्मन उलयता म्हणटा ती तांकां नुस्तेकार म्हूण दिसली. सो हांगचें गोंयकारपण इतलें डायल्यूट जाल्लें आहा, हांकां कोण गोंयकार तो खबर ना. आनी हो मिटींग घेता व्हडली मार्केट इनॉग्रेट करपाक. अरे तुका कितें खबर आहा हे मार्केटाचें? तूं हांगाचो आमदार. कंप्लीट द मार्केट इन एंटायरिटी, हॅव दीज फॅक्टर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दॅट लिचेट, QCI laboratory for formalin testing, separate entry and exits for traders and for local fishermen, and do the market where they get justice. विजय भाऊ, दोन प्रश्न. एक म्हणल्यार तुम्ही म्हणता हो प्रोजेक्ट आमचो आणि हो प्रोजेक्ट त्यांचो. So why are you saying this one? Very simple. Very simple. Our project when I was minister, which was inaugurated, was in 2018. Was supposed to be complete by 2020. Cost rupees 13 crores. This project is costing 37 crores. And this project is doing nothing different than what I would have done in 13 crores. So who has eaten the rest of the money? Calculate that. 25 कोटी रुपया खाले आणि मागीर. सेकंड क्वेश्चन, विजय बाबा, आता तुम्ही म्हणता तुमकां कॉन्फिडन्सान घेऊ ना. 100% घेऊ ना. दुसरे तुमचे हितूंतल्यान हो प्रोजेक्ट आहा तो इनकम्प्लीट आहा. अशें इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाचें समज इनॉग्रेशन जालें जाल्यार विजय बाब हेजेर ओपोज करतलो. 100% हांव ओपोज करता म्हणून हांगा आयिल्लो आनी लोकांक घेवन आयिल्लो. आनी तुमी तुमच्या दोळ्यान पळोवचें वेदर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट. वॉट एवर दॅट वॉज एनविसाज्ड, इज इट कंप्लीट? आनी वॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ गोईंग सारकें हिस्ट्री इनॉग्रेशन करून कितें जावपाचें आहा? कितें आहा? कोणाक सोप्याचे पयशे खावपाक जाय? भायर आमी पळयलां कशें म्युनिसिपालिटी दवरून म्युनिसिपल स्टाफ वापरून सोंपो कॉन्ट्रॅक्टराक कसो बेनिफीट जाता हें आतांच तांणी सांगिल्लें दाखयलेलें आहा. सो हें सगळें चल्लां तें रॅकेट एवरीडे पयशे खावपाचें, चिड्डुवपाचें मनशाक, बाउन्सरांक घालपाचें आनी पयशे कलेक्ट करपाचें. हें आमच्या वेळार केन्ना नाशिल्लें. हें कल्चर हाणें हाडलां, बाउन्सराचें कल्चर. BJP म्हणटा ती बाउन्सर जनता पार्टी, ती जाल्या तांकां सगळे कार्यकर्ते संघटन हे ते सगळे सांगतात बाउन्सर कित्याक घालतात? कलेक्ट सोंपो कॉन्ट्रॅक्टर तुमचो मरे, बाउन्सर कित्याक जाय ते? कोणाक भिवयता बाउन्सर हाडून? बाउन्सर जायच कित्याक ते? आनी ते बाउन्सरांक कितें आहा? वॉट दे गॉट टू डू विथ द फीश मार्केट? बाउन्सर वचपा जाय डिस्कोन मरे. ते हांगा कित्याक पावले सकाळीं 4 काय लेट थंयचे जावन शिफ्ट चालू उरता फुडें बी. What could be the hurdle according to you? No, having this? The issue here looks like that they need more area, or they need, whilst constructing this will shut down, so they need to be relocated to complete the A block. ते करपा खातीर जर तुमकां जाय जाल्यार आमी तुमकां जागो दुसरो दिल्लो, पूण जागो दुसरो दिवपाक तुमी लोकां कडच्यान पयशे घेतात, फी घेतात. ते हेल्दी आनी हायजिनीक वेन ते करचे पडटले. सो जो आमी हॉकी ग्रावंड केल्लो तो तांकां आमी सांगिल्लो 6 म्हयन्यांनी कंप्लीट करा, आमी थंय क्लियर करून तुमकां दिता, पूण ताजेर तुमी आसफाल्ट घाला, ताजेर तुमी ड्रेनेज दिया. ते कोणे तरी करचेंच पडटलें न्ही. आमच्या लोकांक कित्याक आमी त्रास करतले? इन एनी केस दीस होलसेल मार्केट डजंट बेनिफीट अ सिंगल फातोडेकार. इट इज बेनिफिटींग ओनली वन पर्सन फ्रॉम माडेल, हू इज नॉट ऑल्सो फ्रॉम माडेल. आय हर्ड. जावं कितें
ताका एकल्याकूय फायदो आहा तो आनी कोण आहा तो उरिल्ले सगळे मडेलकार बोवाळ मारतात कितें आहा काय म्हणजे हे सगळें मॅच केला म्हणून फातोर्डाक बेनिफीट ना. तुमकां याद आसतली हांवें एसेंब्लीन सांगिल्लें लुईजीन फालेराक तेन्ना फॉर्मेलीन करतालो म्हणून तूं व्हर मार तें म्हणून व्हर केळशे व्हर म्हणून तें मार्केट होलसेल मार्केटूच केळशे व्हर म्हणून आमकां नाकात तें म्हणून. मागीर दिगंबर बी म्हणपाक लागलो अरे अशें सगळें पॅरलायज करप न्ही रिटेलाक ते हेल्प जाता बेगीन आनी हें तें म्हणून मागीर आय सेड ओके आमकां हाजो कांय फायदो ना. आनी ते फॉर्मेलिनाचे पयशे घेता आनी नुस्तें खाता आनी टेस्ट करता म्हणजे खंय गेले आतां मेले मनीस. आतां हांव डिमांड करता मरे वाय इज द टेस्टिंग नॉट डन वेर इज दॅट लॅब. येवन येदो व्हडलो युनियन मिनिस्टरान एनावन्स केलें मरे की स्टेट ऑफ द आर्ट QCI लॅबोरेटरी दिता म्हणून तुमकां. कितें जाली ती खंय आहा ती. हें बरें केलां हें सारकें एक्वेरियमचो दिसना तुका बारीक नुस्तें बी कितें वेर इज द हें ऑफ एस्थेटिक्स. हू इज डुईंग दीस. आमचे मतदारसंघात ज्यो कितें वस्तू जाल्या ताका दे आर एस्थेटिकली वेल डिझायन्ड आनी आमी कोणाक आमकां समजना कोणाक समजता ताका एडवायस घेतात आमी. हें आतां कोण करता आनी कितें करता पुरे जाल्लें मारियो मिरान गोंयकार जाता न्ही गोंयकाराक चान्स ना हांगा स्पेसिफीक हें तकलेन दवरा हो सरकार गोंयकारा खातीर ना. मारियो मिरान म्हणटा तो गोंयांत पडना ते आलेश सेगेराक विचारा तो खंय पडटा तो.